भितर सगळे कडेन आमकां रेफरन्स आसा आज पर्यंत कोणाय मनशाचेर ते केन्ना पडूना. इतले पडटात न्ही 10 लाख पूण मनशाचेर पडूना. एक इन्सिडंट आसा की अमेरिकेन एक कुत्रो न्हिदिल्लो आनी ते न्हिदिल्ल्या कुत्र्याचेर तो पडून तो कुत्रो काबार जालो. ताका बाबड्याक कळत ना की खंयच्यान आपलें मरण आयिल्लें म्हणून. सो रिटर्न हिस्ट्रीन भितर एक डेथ जाला ते सुद्दां एक न्हिदिल्ल्या कुत्र्याचेर. सो तुमी भिवू नाकात, तुमचेर बी हे मिटिओरायट पडपाचे नात. ओके, पूण हालींच एक मिटिओरायट पडिल्लो तो म्हणल्यार नागपूर हांगा. ओके, जस्ट 22 मेक पडला तो. एक घर आशिल्लें कटोल म्हणून नागपुरान एक जागो आसा. थंय एक घराच्या हातूंतल्यान नळ्यातल्यान वयल्यान जे रूफ आसा तातूंतल्यान क्रॅश जावन पडलो आनी त्या घरांतल्या लोकांक हो मेळ्ळो. पूण घरांतले लोक थंय नाशिल्ले सो तांकांय कांय जावं ना. ओके, सो अशे हे मिटिओरायट्स असतात. थोडे मिटिओरायट्स डेझर्टान बी असतात. हो पळय एक फेमस मिटिओरायट आसा जो साऊदी अरेबियाच्या डेझर्टान भितर लोकांक सापडला. सो पण तुम्ही जे फोटो दाखयले तातून सगळे जे मिटिओरायट पडल्या तो एक होल कसो आला, क्रेटर, एक खड्डो जाता. खड्डो आला. पण हातून कितें सर वयरूच कसो उरला सर? ओके, ऑब्झर्वेशन बरें केलें तुवें वरद. एक्चुअली कितें आशिल्लें, हो खूब वर्सां पयलीं पडिल्लो आनी डेझर्टान भितर पडिल्लो. थंय बुराकूय जाल्लो. पूण डेझर्टान आसा कितें रेंव. सो रेंव कंटिन्युअसली ड्यून्स डिस्प्लेस जाता वाऱ्यान. सो कंटिन्युअसली खूब वर्सांनी एक्सपोज जावन रेंव सकयल पावून तो एक्सपोज जाला. नमस्कार, स्पेस दिस विकान तुमचो येवकार. अफगाणिस्तानाचें नांव घेतल्यार दोळ्या फुडें येता युद्ध, गरिबी आनी तालिबान. पूण हालींच इतल्या प्रगतीच्या पयस अशें ज्या लोकांक दिसता असल्या देशांत सुद्दां शिक्षण खूब फुडें पावलां. आतां ह्या देशाच्या शिक्षण पद्दतीन सुरू केलां एस्ट्रॉनॉमी एज्युकेशन. एस्ट्रॉनॉमर क्रिस्टोफर फिलिप्स हांच्या मदतीन अफगाणिस्तानान सुरू केलां थंयच्या एलिमेंटरी इश्कोलांच्या भुरग्यांक खातीर रीच फॉर द स्टार नांवाची एक शैक्षणीक योजना. अमेरिकेच्या एस्ट्रॉनॉमर्स विदाउट बॉर्डर्स आनी अफगाणिस्तान एस्ट्रॉनॉमी असोसिएशन हांच्या मदतीन ही योजना सुरू केल्या, जातून अनाथ आश्रमाच्या आनी रेफ्युजी कॅम्पांतल्या भुरग्यांक खगोलशास्त्राची पुस्तकां, किट्स, वस्तू, टेलिस्कोप अशा सामग्रीचें जातलें वांटप. थंयच्या शिक्षण पद्दतीन अंदू लिटल बुक ऑफ स्टार्स नांवाचो खगोलशास्त्राचो टेक्स्ट बूक सुरू केला, जातून थियरी आनी प्रॅक्टिकल्स हे दोनूय पद्दतीन एस्ट्रॉनॉमी सोंप्या भशेन आनी पश्तू भाशेन भुरग्यां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न जातलो. आतां दुसऱ्या सुवातेर पळोवया नासाच्यो खबरो. नासाक अमेरिकेच्या नॅशनल रिकॉनिसन्स ऑफिसान भेट दिल्या 2 टेलिस्कोप. नॅशनल रिकॉनिसन्स ऑफिस ही सरकाराची एक एजन्सी आसा जी अंतराळांतल्यान गुप्त स्पाय सॅटेलायटां वापरून आतंकवादी कारवायो आनी दुसऱ्या देशांचे डिफेन्स प्रोग्रामाचेर नजर दवरून आसता. ही एजन्सी खुबशे सॅटेलायट आनी एकदम नवे तंत्रज्ञानान घडयल्ल्यो दुर्बिण्यो वापरून सगळे कडेन लक्ष दवरपाचें काम करता. एजन्सीच्या वापरांत आशिल्ले सामके मॉडर्न पद्दतीचे NRO-1 आनी NRO-2 नांवाच्या 2 टेलिस्कोप आतां तांणी नासाक भेट दिल्या. नासा सामकें खूश आसा, कित्याक म्हणल्यार नासाचो सामको म्हत्वाचो आनी मोलादीक हबल स्पेस टेलिस्कोप आतां खूब पोन्नो जाला आनी तो काडपाचो वेळ आयला. हे नवे 2 टेलिस्कोप ताजी उणीव भरून काडटले हातूंत दुबावूच ना अशें नासान म्हणलें. हे टेलिस्कोप हबला पेक्षा 100 पटीन चड अंतराळ पळोवंक शकतात आनी फुडल्या 2010 एस्ट्रॉनॉमी अँड एस्ट्रोफिजिक्स डेकाडेल सर्वे आनी द वायल्ड फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे प्रोजेक्ट हे जावपी अंतराळ शोधांत हांची खूब मदत जातली हातूंत दुबावूच ना. हे टेलिस्कोप अंतराळांत वतकच कितलेशे ब्रह्मांड बद्दलचे नवे शोध लागपाची शक्यता आसा अशें नासान उक्तायलें. ह्यो आशिल्ल्यो हालींच्यो अंतराळ खबऱ्यो. पळयत रावात स्पेस दिस वीक. अशेच मिटिओरायट्स आमच्या चंद्रा वयल्यानूय पडटात. खूब पृथ्वीचेर असले लुनार मिटिओरायट्स म्हणटा ते सापडटात. हांव पयर चंद्रनाथ गेल्ले, थंय
चंद्राचं फातर पडलं असं म्हणतात. हय, एक बरें ऑब्जर्वेशन आर्यान केल्लें. एक स्टोरी आसा, आमच्या गोंयानूच एक मिटिओरायटाची स्टोरी आसा. आमी जर पाड्डें गेले केप्यां, चंद्रेश्वर भूतनाथ म्हणून जें देवूळ आसा, ओके, थंय जो देवाचें लिंग आसा ताका आमी चंद्रशिला म्हणटात. जे चंद्रेश्वर भूतनाथाचें जे मुर्ती आसा, लिंग, ताका चंद्रशिला अशें म्हणटात. अशी एक आख्यायिका आसा. गोंयान एक लोक आख्यायिका आसा, फोकटेल आसा, की चंद्रा वयल्यान केन्ना तरी हो एक फातर पडिल्लो चंद्रशिला नांवाचो, आनी हो थंय दोंगरार पर्वतार पडलो आनी थंय मागीर देवूळ बांदलें. हाका शंकराचें रूप म्हणून ते पुजताले. आनी प्रत्येक वर्सा चैत्र पौर्णिमेच्या दिसा जेन्ना चंद्राची किरणां रातची पुनवे दिसा ह्या शिळेचेर पडटाली तेन्ना तातूंतल्यान उदक भायर सरतालें, उदक पाझरतालें, अशें पुर्वीच्या काळान जातालें अशें लोक म्हणटात. आतां ती फेनोमेना थंय जायना. ओके, सो अशें पळय तुमी म्हणून सांगपा म्हणल्यार आमचे कल्चरान भितर, आमच्या रिलिजनान भितर, धर्मा भितर अंतरिक्षाचे कितले वस्तू अशे मिक्स एक एड जाल्ले आसात. इतलो भाग आसा अंतरिक्ष आमच्या जिवनाचो. ओके, सो आनी एक तुमकां अजाप जातलें, मक्का बद्दल सांगल्यार. ओके, मक्का तुमकां खबर आसा न्ही, जे सगळे मुस्लिमांचे सामकें श्रद्धेचें स्थान आसा. सगळे म्हणटात की संवसारान एकदां तरी जन्मान हांगा वचपाक जाय. कितें म्हणटात ताका आमी? त्या पिलग्रिमेजाक कितें म्हणटात? हज म्हणटात. ओके, सो हजाक वचपाक जाय. तर ते मक्कान जी मशीद आसा, मेन मशीद आसा, थंय जे स्ट्रक्चर आसा ताका काबा म्हणटात. काबा. ओके, आनी काबाच्या वणटीक लायिल्लो आसा मिटिओरायट. ओके, अशें मिटिओरायट चांदीच्या आवरणान बांदून लायिल्लो आसा, केस करून लायिल्लो आसा. आनी अशें मत आसा, सायंटिफीक एनालिसीस जावना, पण अशें सर्वसाधारण मत आसा की हे मिटिओरायट्स म्हणून. आनी एक पद्दत आसा, जे हजाक वतात ते लोक आसा, एक कस्टम आसा थंय की हे फातरांची जी एक आमी कितें म्हणया भेट, तांची भेट घेतले शिवाय पिलग्रिमेज कंप्लीट जायना. सो अशे मिटिओरायट्स आसा, हांकां खूब इम्पॉर्टन्स आसा. आमच्या धर्मान, आमच्या कल्चरान सुद्दां हे खूब भितर हे जाल्ले आसात, मिक्स जाल्ले आसात. आनी एक आसा ALH 84001 नांवाचो नासाचो मिटिओरायट. ओके, हो मिटिओरायट जो आसा तो नासाक मेळिल्लो. हो खूब एन्शंट मिटिओरायट जो एंटार्क्टिकान पडिल्लो. ओके, आनी एंटार्क्टिकान कितें आसा सांगात पळोवया? आयस. सो असो म्हणटात की हो मार्साचो, मंगळाच्यान इजेक्ट जाल्लो केन्ना तरी खूब पुरातन काळार, आनी स्पेसान भोंवन भोंवन एकदां तो पृथ्वीर पडलो. आनी जेन्ना नासाक मेळ्ळो हो एंटार्क्टिकान, जेन्ना तांणी तो हाडलो आनी एनालायज केलो, तेन्ना तातूंत भितर तांकां मायक्रोब्स आशिल्ले भशेन कितें तरी तांकां एक डिस्कवरी जाली. सो हाज्या वयल्यानूच, हे फातरा वयल्यानूच नासान सगळे जगाक जाहीर केल्लें इन द इयर 1996 की पृथ्वी सोडून अंतरिक्षात सुद्धा जीवन आसूंक शकता. म्हणजे लायफ इज नॉट लिमिटेड टू अर्थ, इट इज ऑल्सो अवेलेबल एनीवेअर इन स्पेस. हे स्टेटमेंट जे आसा हे मिटिओरायटा खातीरूच नासान डिक्लेअर केल्लें. ओके, सो अशें आशिल्ले हे सगळे मिटिओरायटांची आनी मिटिओरांची स्टोरी. म्हाका ऑब्जर्वेशन आनी मिटिओर्स आवडले. म्हाका एक खंय ऑब्जर्व करपाक मेळटले. अरे पूण मिटिओर शावर ऑब्जर्व करपा जाय शौनकार. कितें म्हणटालो प्रथम तूं? अरे पूण बेश्टे अशें रावन ऑब्जर्व करत रावल्यार तुका मेळचेच ना ते, बाय चान्स केन्ना तरी पडटा ते. ना अशें ना. दोन टायपचे मिटिओर आसता. एक मिटिओर शॉवरीन पडटा, ते प्रेडिक्ट करपाक शकता आनी ऑब्जर्व बी करपाक शकता तूं. ओके, व्हेरी ट्रू. सारकें आमच्या अथर्वान सांगलें. दोन तरेचे उल्का पडटात. ओके, एकाक म्हणटा स्पॉरेडीक. स्पॉरेडीक म्हणजे स्पर ऑफ द मुवमेंट न्ही, केन्नाय खंयल्यान पडूंक शकतात. चुकून एकट्याक दिसतात पडिल्ल्या भशेन, तूं म्हणटा अरे बरें पळय, दुसरो पळयता तूं पर्यंत ते नाच जातात. हे सगळ्यांक दिसभर पडत असतात, 10 लाख पडटात, चुकून केन्नाय आमकां दिसतात. सांजचे 7-8 वरांचेर चड दिसतात हे सांजचे. ओके, आनी एक म्हणटात तरेचे उल्का शावर्स म्हणटात, मिटिओर शावर्स. ओके, हे मिटिओर शावर्स सामके स्पेशल असतात आनी आकाशाचे खंयचे दिशेन, केन्ना, खंयचे डेटीर, कितले पडटले हे सगळे आमकां सायंटिस्ट प्रेडिक्ट करून सांगूंक शकतात. जशें गिराण आसात न्ही, एक्लिप्स, हे आमकां कळटा काय ना जाता ते? कळटा काय ना? प्रेडिक्ट करूंक जाता न्ही. तशेंच हे मिटिओर शावरूय आमकां प्रेडिक्ट करपाक जातात. हांकांच म्हणटात मिटिओर शावर्स. ओके, हे जर तूं शौनक ऑब्जर्व केलें न्ही मिटिओर शावर, आतां लागीं खंयचो येता? आता जुलै न्ही, जुलै 30 तारखेक खंयचो लागीं आसा जुलै, सो एक्वेरिड आसा, तो जुलै 30 तारखेक तूं ऑब्जर्व कर, तुका 10 तरी एका वरान 10 तरी तुका मिटिओर दिसतले. सो तूं ऑब्जर्व करूंक शकता सुद्दां. ओके सर, हांवें मिटिओर शॉवरची स्टडी केल्या आनी 2 मिटिओर शॉवर ऑब्जर्व करपाक बी ट्राय केल्या. ओके, सो अथर्व, तुका मिटिओर शावर्सान खूब इंट्रस्ट आसा, ऑब्जर्वेशनान खूब इंट्रस्ट आसा. सो आतां तूं एक काम कर, आमचो जो फुडलो भाग आसा आमच्या प्रोग्रामाचो तो स्टार टेल्स, आकाशा बद्दल एक आमी स्टोरी सांगतात. सो आमच्या सगळ्या दर्शकांक जे मिटिओर शावर आसा हांचे फाटल्यान कितें जॉग्रफी, हिस्ट्री आसा हें तूं सांग आमच्या स्टार टेल्साक. Meteor showers originate from the comets. Comets have two types of tails. One is a gas tail and one is a dust tail.
when these comets come close to the sun, the heat and energy of the sun causes the ice in the comets to melt, thus forming a tail which points away from the sun. The tail is made up of dust and rocks which disintegrate when they come close to the gravity of a planet. Okay, very good. When that happens, it leaves behind dust in the same place in something known as a meteor swarm. Every year when the earth passes through this meteor swarm, the gravity of the earth pulls these rocks and dust towards it, and they appear to fall from one point in the sky. Now this point is called the radiant, and the constellation closest to the radiant point gives the meteor shower its name. There are more than 70 meteor showers which take place every year. A more famous example is that of the Leonids, which take place in November, and the radiant point is close to the constellation of Leo the Lion. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अथर्वान सामकें आमकां सगळी हिस्ट्री जॉग्राफी दिली. कळ्ळें तुमकां कितें सांगलें तें की जे आमचे धूमकेतू असतात ती कॉमेट हांच्या पासून मिटिओर शावर जातात. ओके, धूमकेतू म्हणजे कॉमेट्सांक आसता शेपटी, तातूंत आसता धूळ, आनी जेन्ना पृथ्वीच्या लागच्यान येता आमच्या पृथ्वीच्या ऑर्बिटान ती धूळ ओडून ती अंतरिक्षात डेपोजीट जाता, ताका स्वॉर्म म्हणटात. आनी एवरी इयर तेच दिसा ज्या दिसा कॉमेट अर्थाच्या लागच्यान गेल्ले पृथ्वी त्याच जाग्यार पावता तेन्ना पृथ्वीची ग्रॅव्हिटी कितें करता, ती धूळ कितें करता ओडपाक करता प्रयत्न. ओके, ओडटा. आनी तेन्ना धूळ आमच्या अंतरिक्षात फातर केन्ना अंतरिक्षांतल्यान पृथ्वीर पडटात, कितें म्हणटात आमी तांकां, उल्का, मिटिओर्स. ओके, आनी अशें दिसता की एकाच जाग्या वयल्यान हे पडत असतात म्हणून. सो जे कॉमेट आयिल्ले ते कॉमेटा वयल्यान आमी प्रेडिक्ट करूंक शकतात की खंयच्या आकाशाच्या डायरेक्शनांतल्यान खंयचो मिटिओर शावर जावपाचो आसा. सगळ्यात फेमस म्हणजे लिओनिड मिटिओर शावर. जो लिओ खबर आसा तुमकां, ह्या चित्राकडे पळयात. सिंह राशी. ओके, सिंह राशीत कंटिन्युअसली हे चड पडटात आनी खूब पडटात नोव्हेंबर म्हयन्यात. सामकें फेमस हे लिओनिड मिटिओर शावर. हे आमी जेन्ना येता नोव्हेंबर मुद्दम वचून ऑब्जर्वेशन करया. ओके, सो हे जालें अबाउट मिटिओर शावर्स. तुमकां अजाप जातलें आयकल्यार की आमच्या संवसारांत कितलेशे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, कितलेशे असे एनजीओ आसात, कितली संस्था आसात जी मिटिओर आनी मिटिओर शावराच्या ऑब्जर्वेशनाकूच डेडिकेटेड आसात. ओके, सो खूब तरेच्यो आसात ह्यो. तांची जी बुकां आसात, जर्नल्स आसात, अशे हे आसतात आनी खूब लोकांचे एकठांय आसतात. एक ग्रूप आसता जो मिटिओर शावर्स ऑब्जर्व करपाक इंटरेस्टेड आसता. तुमीच न्ही, म्हाका दिसता संवसारांत खूब लोक आसात. आतां म्हाका दिसता गोंयांत आमी एक ल्हानसो ग्रूप करया आनी एवरी टायम हो मिटिओर शावर जाता तेन्ना आमी एकठांय जावया आनी तो ऑब्जर्व करया. येतले तुमी सगळे? ओके, सो कितलें इंटरेस्टिंग आसा पळय. फक्त एक धुळीचो कण जो अंतरिक्षांतल्यान पडटा, पण ताज्या बद्दल शिकपाक आमकां कितलें आसा, कळ्ळें तुमकां? सो आतां आमी निमाणे कडेन पावले. आमी आमच्या क्विजा कडेन वचया, आमचो एस्ट्रो क्विज. ओके, आज सिंपल क्विज आसा. हांव फक्त तुमकां एक क्वेश्चन विचारता. सगळ्यात फेमस कॉमेट खंयचो सांगात पळोवया. हेलिस कॉमेट, जो एवरी 76 इयर्स आमच्या अर्थालागच्यान वता. हे हेलिस कॉमेटाच्या शिफ्टेच्यान एक मिटिओर शावर, एक न्ही 2 मिटिओर शावर वर्सभर जातात. वर्साक 2दा मिटिओर शावर जातात. हे खंयचे मिटिओर शावर तकली वापरात आनी सांगात. हांवें दाखयलाय बी तुमकां चार्टर. सांगात पळोवया, डिस्कस करात आनी तुमकां आन्सर येता जाल्यार म्हाका सांगात. सर ऑरायनिड्स आणि हांव सेकंड वन शुअर ना, पूण ऑरियोनिड्स. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बिग हँड फॉर प्रथमाक एक ताळी. व्हेरी गुड प्रथम, व्हेरी नायस आन्सर. सो जे आमचे हेलिस कॉमेट जाता ते कॉमेटाच्या शेपटेच्या धुळींतल्यान 2 मिटिओर शावर उल्कापात जातात. एक म्हणजे ऑरियोनिड्स जो ऑरायन मृग राशींतल्यान जाता, आनी दुसरो एक्वेरियस म्हणटात तांकां. एक्वेरियस खबर आसा तुमकां, कुंभ राशी. ओके, सो एक्वेरियस राशींतल्यान जो मे म्हयन्यान जाता आनी ऑरायन राशींतल्यान जो ऑक्टोबरान जाता. हे फेमस मिटिओर शावर्स आसा. ते पळयल्यार तुमकां भरपूर उल्का पडटात अश्यो दिसतात. ओके, तर आज आमी आमचो हो प्रोग्राम पळयलो. एक ल्हानशी गजाल, एक सेकंड सुद्दां लागना अंतरिक्षांतल्यान धूळ पडपाक, आनी आमी म्हणटात नक्षत्र पडले म्हणून, वीज पडल्या भशेन दिसता. हे मिटिओर्स हांच्या बद्दल कितलें शिकपाक आसा. अशें आमी केन्ना म्हणूंक जायना की अंतरिक्षात काय ना, तीच नक्षत्रां, तेच चंद्र, तोच सूर्य. नवें नवें घडत आसता, नवें नवें जायत आसता. फक्त गरज आसा तर उगड्या दोळ्यांनी ह्या अंतरिक्षा कडेन पळोवपाची. आनी उगड्या दोळ्यांनी अंतरिक्षाक पळोवपाक मदत करता आमची ही कार्यावळ, जिचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.